नाव काय तुमचं? अरविंद. मला सांगा काय झालं, हे ॲक्सिडेंट कसा काय झालं आहे? म्हणजे मी तिथून येत होतो, म्हापसामधून येत होतो. आता क्रॉस मी करत होतो. पूर्ण 20च्या स्पीडने होतो. पण क्रॉस करते वेळी हा डिवायडर पूर्णपणे दिसला नाही आणि दिसत नाही आहे. आणि हा पूर्णपणे उंच केला पाहिजे आणि त्यामुळे भरपूर प्रॉब्लेम येतो. डायरेक्ट दुरून दिसत नाही आहे आणि ॲक्सिडेंट डायरेक्ट माझं स्टेअरिंग पूर्ण नाही झालं. गाडी हे दुसरी. तुम्ही म्हापशावरून कुठे जात होता? म्हापशावरून कांदोली. म्हापशावरून कांदोलीला जात होता. हां, गाडीमध्ये कोण होते का? गाडीमध्ये कोण नाही, एकटा मी होतो. तुम्ही एकटेच होता? हां, अच्छा. मला सांगा नेमकं म्हणजे डिवायडर नव्हता ह्याच्यामुळे हे कारण झालं आहे का असं? हा डिवायडर हे आहे ना, हा खूप लहान आहे. हां, दिसत नाही आहे पूर्णपणे, दुरून दिसत नाही आहे. डायरेक्टली गाडी येते, हे पूर्ण डायरेक्टली हे होते. खूप गाडी ना कमीत कमी 5 गाडी हांगा खूप पलटी पडलेल्या असतात. उकलून आम्ही काढून धाडला. ते खूप डेंजर झाला रे. मातशें सरकल जाल्यार स्पीकर मारपाचें. हे कितें सदांच अशें जाता हांगा सर? ना मदीं मदीं जाता. मदीं जाता. आम्ही 5 गाडयो तरी उकळून काढला. पलटी पडलेली गाडी मनशांक काढून धाडला हांगा. मनशांक काढून धाडलेल्या. हे कित्या खातीर जाता हे हांगर? मातशें हांगा स्पीकर बीन मारूंक जाय आनी स्टाफाचे बोर्ड मारूंक जाय. डिवायडर ना म्हणून? डिवायडर म्हणून. अच्छा. मातशें कळना कित्याक जाणा, हे ड्रायव्हर येता ते थंयसूर गाडयो पळयता न्हू, ही दिसचे ना. खंय पडटा हे एक्झॅक्ट? काणक्या मटन शॉपा कडेन. काणक्या मटन शॉपा कडेन. अच्छा. सो हेचेर म्हाका सांगा, आतां इलेक्शनां लागीं पावलेलें, हेचेर आतां कोण हांगाले प्रशासन जे आहा, हय, कोण आमदार बिमदार हेचेर एक्शन घेयना काय? काय साधारण कित्याक आतां गाडयो खूब काडल्या, आमी तरी उकलून धाडला लोकांक. कित्याक परत गाडयो तशी जाता जाल्यार बरें लागत. चालूच जाता अशें. जीवच जातलो. कित्याक आमी कमीत कमी मरे 5 6 गाडयो हांगासून उकलून धाडला. अशें पलटी जालें तें. आतां हेजी गाडी पलटी जावपाची आनी टायर फुटना म्हणून उरलो आनी वचलो आल्लो. हो डायरेक्ट टायर फुटलो. खूप गाडयो काडलेल्या हांगा. मातशें लक्ष दिवंक जाय हांगा. कित्याक हे डिवायडर म्हणून तेचो दाखलो न्हू, तेचो स्टिकर मारपाचें आहा हेवटेन आनी ते करूंक जाय. डिवायडर हा दुरून पूर्णपणे दिसतच नाही. दुरून आलं ना पूर्ण दिसतच नाही आहे डिवायडर. सरकार ह्याच्यावर लक्ष देत नाही वाटतं. नाही, आता कुणाला काय सांगतलं ओके. कुणाक ते सांगपाचेच ना. कित्याक आतां पळोवंक जाय न्हू मातशें. कित्याक हेका स्टिकर तरी मारपाचें मरे, बोर्ड तरी घालूंक जाय. कित्याक लोकांक गोश्टी पडना. रस्तो आतां का म्हापशेसून तो हांगर वयता, कलंगूट वयता पळय तो रस्तो पर्राच्या रस्त्याक आहा. ओके. नमस्कार. आता आम्ही हा सध्या पर्रा ह्या रस्त्याक आनी तुम्ही पळोवंक शकता हांगासर तेंच्यांनी कितें सांगलां की काय सदांच हांगासर अशें एक्सिडंट जायत रावता. हेचें नेमकें कारण जें आसा पळय तें हांगासर डिवायडर रस्त्यार सारकें ना. डिवायडर नसल्या कारणान आनी सिग्नल नासल्या कारणान हांगर एक्सिडंट अशें जायत रावतात. तेंचें म्हणणें आहा की बरेचश्यो गाडयो सदांच 8-8 दिसांनी अशे एक्सिडंट हांगर चालूच आसतात आनी ते हांगासर सदांच लोकांक हेल्प करीत आसतात. गाडयो पडलेल्यो गाडयो उखलीत रावतात म्हणून. सो मागता खंय प्रशासनान कडेन खंयचे ऑथॉरिटी आहा तेंच्या कडेन, सरकारा कडेन की हांगर जाता तितले बेगीन हांगर डिवायडर घालचे जेणे करून हांगासर जे एक्सिडंट आसात ते एक्सिडंट हांगर जावचे ना.